महाराष्ट्राने म्हापशाची अपडेट दिता आसतना कोविडाचे पयलीं जाल्यार कोविडाचे केसी वाडत आसा, कोण कमी जाल्ले अशें दिसत ना, दिसान दीस वाडत आसा। म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसात किंवा अर्बन हेल्थ सेंटर आसात किंवा प्रायमरी हेल्थ सेंटरां जी आसात पर्वरी, कांदोली, मागीर हळदोणा, शिवोली आनी कोलवाळ ह्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी बीन कोविड टेस्टीक लागून लोकांची गर्दी येता। मागीर वॅक्सिनेशन घेवपाकूय लोकांनी बरो प्रतिसाद दिल्लो आहा, वॅक्सिनेशन घेवपाकूय गर्दी जाल्ली आसा। कोविडाच्यो केसी वाडत आसात आनी त्या बरोबर भंयूय आसा की वाडटा तेजेर कंट्रोल कसो जाता। त्या हेतूनसून जे म्हापसा फूल सिटीन स्वताहून जे लोकांनी लॉकडावन केल्लें आसा, प्रत्येक चडश्यो विलेज पंचायतींनी स्वताहून लॉकडावन तेंच्यांनी हें केल्लें आसा। त्या हेतून आतां पळयता म्हणजे जाल्यार खूब प्रतिसाद असो मेळटा। लोक खंयच्या खंय भोंवले अशे चडशे दिसनात, किरकोळ लोक भोंवतात। दुकानां मोजकीच जर जी गरजेची आसा तीच चालू आसात अजून मेरेन। आणि गेल्या शुक्रार दीस, शेनवारांनी, आयतार अशे 3 दीस सरकारान लॉकडावन केल्ले। त्या उपरांत लोकांनी आपुणून स्वताहून हे लॉकडावन हे करून घेतले आसले। किरकोळ लोक जे भोंवतात तांकां पुलीस पासून सगळे नाक्यांनी आसात, लोक पुलिसांक आडायतात, ते विचारतात कोणी मास्क घालूंक ना तांकां फायनूय घातलेली आसता। ह्या हितून अशें दिसता की अशें जर चालू उरत जाल्यार कंट्रोलान येवंक शकता। दुसरे राजकीय जर हे केलें जाल्यार म्हापसा नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष हेची निवड 10 तारखेक जातली म्हणून सरकारान नोटीस काडलेली, पूण परत काल नोटीस काडले आनी जी म्हापसा नगरपालिकेच्यो ज्यो नगराध्यक्ष आनी उपनगराध्यक्ष ही निवडणूक जावची ना, कित्याक जे निवडून येयल्ले हे आहा ते पॉझिटिव्ह मेळ्ळे, ताका लागून ही निवडणूक फुडें धुकल्लेली आसा। तेतूनसून एक जर म्हापशाच्या राजकीय हेतून काल एक घडामोड अशी जाली की जी शुभांगी वांयगणकर ही म्हापशेकारांचो एकवट यांची जी कॅन्डिडेट आसली ती काल BJPक जॉयन जाली आनी ती जे 9 तेंचे आसले तेतूंतली ती एक BJPक वचून मेळ्ळी। म्हणजे BJPची तेंची संख्याबळ 10 जाल्ली आसा आनी हेंची संख्या जी आसा म्हापशेकारांचो एकवट हेंची सध्या 8 जाल्ली आसा आनी 2 अपक्ष आसा। ह्या हेतून जेन्ना म्हापशेकारांचो एकवट हेचो लिडर आसा सुधीर कांदोळकर हेका मेळ्ळे, तेचें म्हणणें आसा की ही भाजपान आमकां चोरून व्हेले, आमचे हे अशें केल्लें आहा। आनी त्या हेतून हो तेणें म्हटलां हो आमचोच न्ही तर ज्या मतदारांनी ताका निवडून हाडला तेंचो हो विश्वासघात आसा अशें तेणें म्हटलेलें आसा। ही आयची असली अपडेट।